फार एज प्रियोळ मतदारसंघ इज कन्सर्न 2-3 फॅक्टर आसात. भाऊच म्हणून मतदान कितलें जातलें हो एक प्रश्नचिन्ह आसा. पूण बरेचशे कडेन आज म्हाका दिसता एंटायर आमचे खास करून आमदार जे आसात पळय न्ही ते निर्णायक ठरतले. इट इज आयदर इन साऊथ आयदर इन नॉर्थ. आमदारांची भूमिका जी आसा पळय न्ही ती खूप महत्वाची आसा. कारण भार घेतला डेफिनेटली हांव तूं म्हज्या मतदारसंघाचे जर तूं हें जर पळयत जाल्यार म्हाका दिसता हांव खूब वेळदार आसा आनी आमी सोशल मिडियाचेर चड ना. आमकां ती संवय ना प्रसिद्धीच्या माध्यमाच्या झोतान येवपाची. आमी काम करणार मनीस ग्रासरूट लेवलाचेर दुसऱ्यांकूय निवडून हाडलेले आसात आनी स्वता निवडून आयिल्ले आसात. ह्याचो दोनीचो अनुभव जो आसा पळय न्ही खूब दाणगो आहा. आनी ह्या संदर्भान प्रसिद्धीच्या जोतान रावचे पेक्षा ग्रासरूट लेवलाचेर जो काम करता पळय न्ही ताकाच खरें जैत मेळटा आनी तो यशस्वी जाता अशें हांव म्हणटलो. तुवें जो प्रश्न केल्लो तो साहजिकूच उलयतात. पूण ह्या प्रिय मतदारसंघात ताचो चड फॅक्टर इफेक्ट जावपा ना हें हांव म्हज्या मतदारसंघा खातीर उलयतां. कारण भाऊ हो सगळ्यांच्या घराघरांत पाविल्लो आसा प्रिय मतदारसंघात. हें हस्तें एक व्यक्तिमत्व आसा आनी आदरणीय नरेंद्रजी मोदी हेंकाय तिसरे फावटी पंतप्रधान जावचो अशो हर एक भारतीयांचो एक मानस आसा. तो फॅक्टरू खूप इफेक्टिव्ह ठरतलो अशें म्हाका दिसता. ज्या तरेन भारतीय जनता पक्षान गेली कित्येक म्हयने जाहीर सभा कॉर्नर मिटिंग्स बूथ लेवलाचेर आनी एकंदरीत जें आमचें एग्रेसिव्ह कॅम्पेन आनी एकंदरीत तो प्लॅनिंग जें आसा पळय न्ही तें खूब उपयुक्त ठरतलें आमच्या उत्तर गोंयच्या कॅन्डिडेटाक जैतिवंत करपाक. पिरोळान म्हणून सांगता भोमाचो विशय खूब दीस जाले आसता. भोमाचे लोक एके कडेन येवन तेंच्यांनी म्हटलेले वोटींग मदीं हें करतले वा अगेन्स्ट वोट करतले अशे खूब स्टेटमेंट जाले तेंचे कडल्यान. सो तो भोमा कितें रोल प्ले करता? म्हाका दिसता कांय फरक पडपाना. वी आर गोईंग टू लीड इन द भोमा. भोमा सुद्दां भाजपा लीड आसतले. भाजपा लीड आसतले. ओके. आनी ह्या फावटी मगो आनी भाजपा वांगडा जेन्ना काम करता बीजेपीच्या कॅन्डिडेटाक निवडून दिवपाक पिरोळ्यांतल्यान लीड कितें आसता? एक जमेची बाजू आसा. लीड एक्झॅक्टली वोटींग कितलो टर्नआउट जातलो ताचेर अवलंबून आसा. हें लीड जें कितें आसा पळय न्ही शेवटाक स वरांचें लास्ट मत जातलें त्या वेळाचेर आनी पर्संटेज कितली जातली ताचेर अवलंबून आसा. नॉर्मली कशें आसा न्ही नॉर्मली फाटले जर आपण जर ट्रेंड जर पळयलो इट इज एप्रॉक्सिमेट 60% वोटींग जाल्लें आसा. पण ह्या फावटी म्हाका आमच्या एटलिस्ट प्रिय मतदारसंघान 73 to 75% वोटींगाची अपेक्षा आहा. डेफिनेटली जो मगूचो जो प्रश्न केलो इट इज गूड सायन आहा. बरोबर आमी काम करतात आनी एका सरकारान आसात आनी आमचो उद्देश आसा ह्या प्रिय मतदारसंघांतल्यान हायेस्ट लीड दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसा. आख्खे उत्तर गोंयांत पळयलें मतदारसंघापेक्षा तुमची हायेस्ट वोटींग दिवपाचो ओव्हरटेक करतले डेफिनेटली अशें दिसता.